आयज बिलांचे निमित्तान टावन प्लॅनिंग बिलाचे निमित्तान परत एकदां हांव हावसाक क्लॅरिफाय करूंक सोदता ते वॅलिडेशनाचे क्लॉज हांवें घालूंक ना ते वॅलिडेशनाचे क्लॉज तुमी सगळ्या लोकां कडेन सगळ्या मेंबरां कडेन बिलां आसता ते बिलान वॅलिडेशनाचे क्लॉज कोर्टान वचपाचे ना ते लॉ डिपार्टमेंटाचेर सजेशन आहा आनी लॉ डिपार्टमेंटान घातला ते आमच्या डिपार्टमेंटान कांय सजेशन केलें ना आनी म्हणून हांव क्लॅरिटी कारण चर्चा ह्या तरेन जाला की आमकां म्हणजे एक डिक्टोटोरियल फॉर्म ऑफ गव्हर्मेंट आमी चलयता म्हणून असले वेगळे तरेचे एक भावना लोकां मदीं निर्माण करपाचो प्रयत्न केला आनी लोकांनी तेजेर भाशण दिलें सगळें केलें पूण हे सगळे लॉ डिपार्टमेंटान जेन्ना सजेशन करता की हो क्लॉज आसपाक जाय तो क्लॉज मागीर ते दवरचो पडटा स्पिकर सर म्हणून आयज आमी तो बिल बी विड्रॉ केल्लो आसा ते बिलाचेर आनी चर्चा करूंक ना आमी 39 मुख्यमंत्री सांगला 39 थ्रू ह्यो सगळे गोश्टीचेर आमकां तोडगो काडपाक जाय ते तोडगो आमी काडुया तेज्या नंतर जर कितें आनी करूंक जाय की आमी चर्चा करून आमी ते योग्य तरेन आमी फुडें व्हरपाचो लोकांचे इन्वेस्टमेंट जे आसा गोंय राज्यान आनी इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट हांव एक हावजान सांगूंक सोदता की इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट आमी दुखोवपाक दिवचे ना आयज आमी बील फाटीं घेतल्या आयज आमची चर्चा जाली बील आमी फाटीं घेतल्या कांय प्रॉब्लम ना पूण आमकां ते फुडें कशें वचूंक जाय हेजेर बी चर्चा जातली आनी हेजेर चर्चा जावन आमी एक वे आवट काडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो